Hermoso Gesù Rukarya pasca anandaso Sergadai jiha baldevaso Tacha sratan dhun nital kello
लेतिशियाच्या आत्म्याक ह्या संसारांतलो भायर सरोंक तुवें फरमायले तिका सर्गीच्या सुखाक पावय तुज्या भक्तांच्या सांगाता तिका सांगातीन कर म्हण मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. सो विषय प्रार्थना प्रकृतीच्या बापा आणि सर्वजणीच्या देवा तू सासनीक मोगान आमची जतन करताय आणि मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवडान बदलताय दुकान सुस्कारतेल्या तुझ्या साकरा साकारण्याची तुझी दयाळ दिश घाल म्हण आम्ही घालतेपणे मागता सर्वेस्परा जा तू आमचो आसरो आणि बोळ आणि ह्या दुखाच्या काळोखाच्या वेळा बतावन तुझ्या मुखामळाच्या उजवडाक आणि शांतीक आमकां उबार तुझ्या पुतान आमच्या समयान आपण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि जिवन जावन नवे जिवीत आमकां दिलें आम्ही ताजे सशीन दवन सशीन कर आणि अविनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर तुका उसून वेतेली थंय आमच्या बहिणी बराबर आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरीपात तुझी खुशी आशा
아기 돌보소 제수 무소 루카리움 pasca anandaso sergadai jiha baldevaso tacha sratandhun nital kello हे मुझे गाया मुझे आशा वर्णो तारो का हर एक दिशा हे मुझे गाया संपूर्ण विधेयपूर्ण आनंदिता सर्गादृश्य देखता सदा अंशबोध वेवैरताम हान्येतेले काकुती कुर्पा गुटमोगाचे हे मुझे गाया मुझे आशा वर्णो तारो का हर एक दिशा हे
마기 벌보소 제수 무소 루카리움 가스자 아난나소 설가다이 지하 발데바소 ताच्यास्रतान धून नितळकेल्लो हे मुझे गायात मुझी आशा वळून तारोकात हर एक दिसा हे मुझे गायात मुझी आशा वळून तारोकात हर एक दिसा गावयालोवे येगितामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीनामी हसियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजायकी विची महिमा ताची करतांका विस्मी पृथ्वी दिग्वस्ता ताची व्हडविकाय रसना वाकणटा ताची बळवंताय गावया नोवे ये गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीनामी हसियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सोवे असो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे असो. मोगाच्यानो आमी एक कुटाम जावं देवाचें उतार आयकूंक आनी येवकारिस्त भेटोवंक ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या. आयची देवस्तुती क्रिस्त आमचो सोडवंदार म्हूण परगटचें ताचे आपोस्तल जावंक उलो दिता. सर्गेचो बाप उदारपणान ताच्या पुता जेजू मरिफात सर्गींची दिरवी आमकां वांडटा आनी ताचेर विश्वास दवरतल्यांक ताच्या दैजाचे हकदार आनी फुडारी जावं विंचता. सर्गींचे दिरवें जावन आसच्या जेजूक विस्वासान प्रगटूंक आदार मागया आनी सर्गींची दिरवी वांडचे पवित्र सभे पासून आनी तिच्या मुन्याऱ्या पासून मागया. हांव पुनर्जिवनपणान जिवीत सुमेचेर विश्वासून ताचे समोर आसच्या आमच्या भयणी लितिसिया डिसोजा पासून मागया. तिची सर पातकां सर्वेस्पर देव पुसून काडून दी. तिका सर्गींची दारां उगाडून
सस्तनाचें जिवीत निरंतरी बापा संगे जिवचें भाग सोमी देव तिका फोव करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. सर पदवेदा देवा बाप आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उत्साहान सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सस्तनाच्या जिविता फावो. आमेन. सोम्याक काकूट कर, सोम्याक काकूट कर. क्रिस्ताक काकूट कर, क्रिस्ताक काकूट कर. सोम्याक काकूट कर, सोम्याक काकूट कर. महिमा देवा उजळली आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका वाकणटा, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका महिमा दिता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका दिन वाजता. सोम्या एकल्यास जगीत पुता जेजू क्रिस्ता. सोम्या देवा देवाचे शिणी बापाच्या पुता. तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूट कर. तू संसाराचे पाप काढताय, आमचे मागणे आयकून घे. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची काकूट कर. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू सोमी, एकलोच तू पवित्र. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा
तूं बाबार्थ्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची करताय. तूं फरमयताय तसो मोग करूंक आनी तूं बसयता ताची आशा दवरूंक तुजे परजे फोव कर. अशे ह्या तीर संवसारा आमीची येतना जंय करो संतोश आसा थंय आमची काळजां तीर करूंक वावरूंक आमकां निर्मी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. शेबनाक रावळेराच्या कारभार्याक दळबरांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता. हांव तुका तुज्या हुद्यांतलो काडटलो आनी तुज्या स्थाना वयलो ओडून सकला घालतलो. आनी त्या दिसा हांव म्हज्या सेवकाक हिल्कियाच्या पुता एलियाकिमाक आपयतलो. हांव ताका तुजो दगलो न्हेसयतलो, तुजो कमरबंद ताका बांदतलो आनी तुजो अधिकार ताचे हातीन दितलो. तो जेरुसलेमाच्या निवास्यांक आनी जुदाच्या गरण्याक एक बापय जातलो. हांव ताच्या भुजाचेर दाविदाच्या गरण्याची सावी घालतलो. तो उगडतलो आनी कोणूच दामचो ना, तो दामतलो आनी कोणूच उगडचो ना. एक कुंटो कसो हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो, आपल्या पुर्वजांच्या गरण्याक तो एक महिमेचें शिवासन जातलो. सर्वेस्पराचें उतर देवाचे वडोवकार. तुझो मोग सर्वेस्परा ससना पालता, तुझ्या हाताची कृत्या तूं विसर नाका. तुझो मोग सर्वेस्परा ससना पालता, तुझ्या हाताची कृत्या तूं विसर नाका. म्हज्या तोंडांतली प्रार्थना आयकून घेतलंय म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिन वाचता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका सस्तांक नमस्कार करता. तुझो मोग सर्वेस्परा ससना पालता, तुझ्या हाताची कृत्या तूं विसर नाका. तूं बरो आनी विश्वासी, सगळ्या प्रस्फुरते तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाची होगली करता. तुका उलो मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कान दिलें. म्हजें काळीज घटकन म्हाका धैर्यान भरलोय. तुझो मोग सर्वेस्परा ससना पालता, तुझ्या हाताची कृत्या तूं विसर नाका. सर्वेस्पर करोस माहुन्नत तरी कालत्यांचे तो दिश्ट घालता. पूण गर्विश्ट्यांची वळख तो पयस्तावनच धरता. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक पालता, तुज्या हाताची कृत्या तूं विसर नाका. तुझो मोग सर्वेस्परा ससना पालता, तुझ्या हाताची कृत्या तूं विसर
विसर नाका तुजो मोग सर्वेस्पराक सजनाक वाडटा तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसर नाका. साम पावलान रोमावकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हा कितली अगत देवाची संपत, कितली निगूढ ताची जन्वय आनी समजोनी, कोण आटापीत ताची फैसलां, कोण पारकीत ताच्यो वाटो. सरस्वराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो, कोणें तें ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हूण ताचे लागचें घेतलां. सर वस्तू ताचे तावन आराम जातात, ताचे मरिफात आनी ताचे खातीर शेवट जोडटात. ताका जावंक महिमा सदां सर्वता. आमेन. सरस्वराचे उतार. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 alleluia. पेत्रुवा काडप तूं आनी ह्या काडपाचेर म्हजी दमशाबा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. मातेव प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. उपरांत सिझेरिया फिलिपी नांवांच्या प्रांताक येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नान जाल्यार जुवा म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तो जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो जेजू पेद्रोक म्हणलो, बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणेय मनशान न्हय, बगा सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजे धन सभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवाटे तिचे जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो साव्यो दितलो. जे कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय तें सर्गी आड व्हरलेलें जातलें आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हणून कोणाकी सांगणें म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण थाकी दिली. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भवानी भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी पळोवचें तर सबार जण हांगासर ह्या संवसाराक येवन ते अमर जाल्यात. जावंक पुरो राय, श्रेश्ठ राय, चक्रवर्ती, जावंक पुरो समाज सुदारक, ह्या राजकीय मुखेली, धार्मीक मुखेली, ह्या वरवीं तांचे चिंताप कितें तांणी पांतींनी दवरली ही ताणें लोकां मुखार व्यक्त केली आनी तांचें नांव अजुनूय आमी उडास काडटा. जेजू आजच्या वांजेलांत आमी पळयता सेझारिया फिलिपी थंयसर येवन लोकां लागीं पयल्यान पयलें शिसां लागीं विचारता, म्हजे विशयांत लोकांची अभिप्राय कितें.
मनशा पुताक लोक कोण म्हण म्हणटात. एक चिंताप जेजूक आसलें, पूण हांगासर जेजू शिसांचो पात्यणी भावार्थ कितें शिस ताचे विशांत ह्या लोक जेजू विशांत समजल्यात त्या विशांत कळीत करता. आनी हांगासर एक ह्या जाग्याक इतिहास आसा. ते म्हळ्यार ह्या जाग्यार पयलीं आमी पळोवंक तर जेजू येवचे सुमार वर्सां पयलें थंयसर ग्रीक देश ह्या इस्रायलाचेर ह्या रोमाचेर तांणी आक्रमण करून तांचें राज थंयसर व्हड केल्लें. आनी थंयसर तांच्या देवाची टेंपलां तांणी बांदल्लीं आनी त्या देवाक ते नांवाडटले. पूण हाचे उपरांत पळोवंक तर रोमाचें शहर बळवंत जालें आनी रोम ते बळादीक सैन करून थंयसर हेर राष्ट्रांचेर आक्रमण करून रोम थंयचे अधिपती थंय सुरू जालो, चक्रवर्ती थंयसर सुरू जालें. आनी ह्या वरवीं थंयसर रोमाचें आडळतें जेजू येतानाय आसलें. आनी ह्या वरवीं आमी पळोवंक तर थंयसर चक्रवर्ती असले, राज असले, सबार असले. आनी ह्या जाग्यार रावून जेजू सवाल करता, मनशा पुताक लोक कोण म्हण म्हणटात. हे सवाल कडी जावन शिसांक एक थंयसर घुसपड करचें सवाल. कित्याक आमी पळोवंक तर शिसांक जेजू विशान कळीत नासलें सारकें देखून ते लोक कितें म्हणटात म्हणून थंयसर जावप दितात. जावंक पुरो स्नान जाता जुआंव या प्रवादी अशें लोकांचे चिंताप थंयसर शिसो दितात. पूण जेजू थंयसर अनेक सवाल करता. पूण तुमी हांव कोण म्हण म्हणटात. एक वैयक्तीक सवाल, पर्सनल क्वेश्चन देखून हांगासर जेजू आपल्या शिसांक विचारता, तुमी हांव कोण म्हण म्हणटात. एक कश्टांचे सवाल. सबार वेळांत हांव तांणी आशिनातले सवाल आनी ह्या वखदा थंयसर कोणूच जाप दिवंक शकना. कित्याक जेजू कोण म्हणून तांकां कळीत आसल्यार ताचे थंय चडीत आसक्त थंयसर तांकां नातली. कित्याक आमी पळोवंक तर जेजू थंयसर असर्यां करतलो, या गूण करतलो, मेल्ल्यांक जीव करतलो, शिकोवन दितलो. जेजूच्या फाटल्यान थंयसर सबार लोक येतलो ताका मेळोवंक, पळोवंक, आयकूंक. आनी उंड्याचें असर्यें केल्लें तांणी शिसांनी देखल्लें. आनी ह्या वरवीं जेजूक तो कितें म्हणून तांकां सांगूंक तितलें धैर्य पावूं ना. पण आमी पळोवंक तर पेद्रो चड शिसांच्या नांवान पेद्रो थंय जाप दिता. पेद्रोचो भावार्थ विशय तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. एक भावार्थान बरयल्लें चिंताप म्हूण जेजू म्हणटा, हें तुजें तावन येवना, हें कोणेंच तुका सांगून दिवना, पण बापान तुका कळीत केला. देखून तूं घडप. हांगासर जेजू पेद्रोच्या भावार्थाचेर ताची धर्मसभा बांदता, ताच्या विश्वासाचेर. हो अखंड भावार्थ बळवंत. आनी त्या वरवीं पळोवंक तर पेद्रो तावन थंयसर धर्मसभा सुरू जाता. आनी पेद्रोक थंयसर महत्व एक व्हड जबाबदारी जेजू दिता. थंय बांदूंक आनी सोडोवंक स्वर्गाच्यो सावयो. एक जेजून म्हणजे वर्तें दायज देणें जावन आसा भावार्थाक साक्ष दिल्ल्या पेद्रोक. देखून आज आमी पळोवंक तर हांगासर जेजू आयच्या वांजिलांत आमचो भावार्थ उसारता. आज आमकां जेजू तसलेंच सवाल विचारता. पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात. असलेच चिंताप आमच्या भयणी लेतिसियाक जेजून विचारलें. 4 वर्सां ती जियेली ह्या संवसारांत जेजूक साक्ष दिवन जियेली. आपल्या चिनयेंत मागण्याक, मोगाक, येवकोरिस्ताक तिणें महत्व दिलें. थंयसर तिची जिणी जावन आसली मोगाची, मागण्याची, भक्तीकपणाची. देखून देवाक, जेजूक ती भरवसून जियेली. ह्या वखदा आमकां सुमेची उतरां उडास येतात. हांवूच पुनर्जीवनपणान जीव. कशें लाजराच्या त्या फोंडांत जेजू रोडलो, ताका भरपूर मोग आसलो. देखून थंयसर ताका
त्या पोंडा लागीं तो वेता आनी रडता आनी थंयसर लाजर बैर्य म्हूण तो भावार्था आनी जेजू थंयसर ताका उठयता, परत्यान जीव करता, पुनर्जीव करता. खंडी जावन हे एक मोगाचें कार्य जावन आसा. आमकां सर्वांक ह्या संवसारांत जियोवंक एक आपूण मेळ्ळा. ह्या संवसारांत आमी वाटसुरी आमचें जिवीत थंयसर टेम्पररी तात्काळ ह्या थोड्याशा दिसांच्या जिवितांत सबार बरीं कामां आमी करूंक आसात. बरेपणान जियोवंक आसा, हेरांक मोगाचें जावंक आसा. देखून आज आमच्या मुखार आमच्या भयणीची निर्जीव कूड आसा, लितिसियाची कूड आसा. तिका आमी देवाक समर्पण दिवया आनी तिची पातकां कितें उणेपणान तिणें केल्यांत ती सरेस्पो दिव तिका बोगसून दी. सर्गेंची दारां तिका उगडून आनी तशेंच सस्ताचें जिवीत निरंतरी बापा संगे जियोवचें भाग सुमी जेजू तिका फोव करून दिवन मागया. उबी रावया. आमचो भावार्थ उसारया. एकच देवाक सत म्हणटा, सर्वांनी पितुमिसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूं सोर आसणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा. देवाचो एकलोच पुतो सर काळारी बापातान जल्मला. देवातां देव उजवाडां उजवाड, खऱ्या देवातां उपसलो करो देव, तो देवातां जल्मला. ताका रसून ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासून आनी आमच्या सगळे पासून सर्गाता तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्यावरवीं ओंकार वेचीर धरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासून पावस गेलो ताका उपकार मारलो आनी स्मरण सुचले आनी ताका आनिके मिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो, सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची मेल्यांची मुसबी करो वैभवान तो परत्यान येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्यान सत म्हणटा, सोमी आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता लागीं जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समस्त नमस्कार आनी महिमा फोवो. देवरी तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मतावरी स्थापिल्ले पवित्र सत म्हणटा. पातच्या भक्तां खातीर एक पवित्र आसा म्हूण म्हणटा आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भावार्थाची प्रार्थना. आमची मागणी सुम्या मुखार उबारया. विशेषून आयच्या बाकी दिसा सुमयाचे संगी जियोवंक आमकां आपोवन मेळना आसा. आमची मागणी सुमी देव स्विकार करून दी. मोगळा बापा, तुज्या पुतान स्थापीत केल्ली पवित्र सभा सोलोनशा आमच्या भगिवन बापान पवित्र सभेच्या सर मुन्यारांनी आनी भावार्थ्यांनी जेजू जावन आसा क्रिस्त देवाचो पूत म्हणलें सत परगट करून दय दी म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी देवाच्या राजाची मोलां राष्ट्रबांच्या संगतींनी दाराळ मापान वापारिशे आनी तांच्या दब्यान दिल्ल्या लोकांची प्रामाणीकपण सेवा करून तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढ्यांनी कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक तूं सुशेग दी. तांकां अशी पिडा एकसूरपण विश्वासीपणी धैर्यान फूड करूंक सकत दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेचे सांदे जावन आमकां आजची जबाबदारी विश्वासपणान चलोवंक आनी तिणें शिकोवची सद्भावार्थान मानून घेवंक संवसार आरतीच्या वाडावळीक हाताक हात दिवन वावरिशें आमकां करपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेसा भावारी एकठांय जाल्ले आमी दगदोने वेळार कंगल जायन अशें, सूख शिकोवणेक काबूल जायन अशें आनी पवित्र सभेचे पासले तावन विंगड जायन अशें आमकां राख म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. वैयक्तीक तरान आमची मागणी सुम्या मुखार उबारया. ओ मोगाळ बापा, आमकां कितें बरें आनी गरजेचें
ते आमी मागच्या दीस तूं जाणाय. विश्वासान केल्ली आमची मागणी तूं दयाळ्यान मानून घे. विशेश जावन आमच्या भयणी लेदिसिया पासत मागता तिका ह्या संवसारान तुवें आपोवन व्हेलाय. तिची पातकां बगोस तिका सस्नाचें सूख सस्नाचें जिवीत लाभय. हे मागणें मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे. आमीन. तुझी भुरगी ओपून तुगे बापा उडो गोवासो दाकारोस्कार सिंतलो फोळामच्या वावरासो. म्हज्या भावांनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदरा देव बापाक मानतात असले जावन मागात. हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या सोवे आसो. तुमची काळजां उबारा. आमीन. सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदराने ससनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आम्हा मनशांच्या सत्कायची दया करून ताणें अवकारितां जल्म घेतलो आनी कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयले आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून देवृता आनी महादेवृता सिंहासन आनी पदव्या बराबर आनी सर्गींच्या सदळ बारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्पर देव. सर्गांनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना सर्गी सर्वेस्पराचे तो सुभागी. होसाना सर्गी. सर्वेस्परा करोस तुम पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दवा बरी तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही दाना पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कस्मरान सोसूंक आप कुशेन तो पर दिन जालो तेदना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका दिन वचून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कांस नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासोत आनी सबारां पासोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्त सोगू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता आणि तू परतेस, तुझे पुनर्जीवन पोट परगटा. देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सडवणुची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तान वांटो घेतिल्ल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विसरले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भगवान बापा आनी पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. लेतिसिया तुज्या सेविकेचो उगडास कर. आयच्या दिसा ह्या संवसारांतली तुजे शीन तुवें तिका आपोवन व्हेली. तुज्या पुताच्या मरणाची ती वांटेली जाली, तशीच ताच्या पुनर्जीवनपणान ती वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरोशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर. आनी तुजे खाकोळटेन अंतरल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्ताची खाकोळट कर म्हूण आमी मागता. अशें भगवंत अवंकार मरे देवाचे माये संगती, भगवंत सुजयतीचो पती, भगवंत धर्मृता आनी सगळ्यांक तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सता भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगता तुका वाकोवणूक आनी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्पोद्वेदार बापा सर्मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतराचे शिकवण घेवन आनी आमच्या सडवणुची आज्ञा मानून दवरून ताणें शिकलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येव, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकिल्ल्यां बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशन अतलेकल्या आमकां तुजे उदार काकुळटीन सरपातकांडी सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात.
पळयात ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणांक पयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवेच्या घरा येवंक म्हाका पावना पूण एक उतार मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. सौम्या भुकेन आमी आयल्या तुझे कोण दी आमकां उंडो सगी सोदी सौम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रेक आमी सर जावन आसा भासयल्या गांवा पयण करता तुझ्या आदारार पातयता तुझी ससाय मागता यात्रेक आमी सर जावन आसा भासयल्या गांवा पयण करता तुझ्या आदारार पातयता तुझी ससाय मागता सौम्या आमी सोमेस्तल्या ती तुमी शेव आमकां कश्टान सलवून गेल्या आसता लाभय शांती आता यात्रेक आमी सर जावन आसा भासयल्या गांवा पयण करता तुझ्या आदारार पातयता तुझी ससाय मागता यात्रेक आमी सर जावन आसा भासयल्या गांवा पयण करता तुझ्या आदारार पातयता तुझी ससाय मागता तुझे
प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझे काकुळचे वखत आमकां पुरती भलायकी दिव आनी सगळ्यांत आमी तुका मानता तसली जावच्याक आमकां तुज्या मोगान तीर आनी उर्बेवन कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मेल्ले कुडीक मातयेक लावन सो कायदो भगवताचे साली प्रमाणे पाळतना धनिया देवाक विश्वासून प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कोडू सर्वेस्वर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जिवंतपण अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भगवंताच्या जम्यांत मेळो. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फसांतलो सुटोन बापा लागीं राजी सावन बऱ्या गवळ्याच्या खांद्यार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो संगात तिका फावो जावं. मगचनो 7व्या दिसाचे मीस ब्रेस्तरा 27 तारखेर सकाळीं 8 वरार हांगासर आसतलें. आतां श्रद्धांजली दिवंक मुखार येता सेलेन वड्याचे गुरकार. बसया. भरलेल्या बोगणांनी आणि दुखेस्त कालच्या दिसा आपल्या संवसारी जिवीत संपवून देवाच्या महिमेचे मुखामळ पळोवंक सर्गी भयण केल्ल्या आमच्या भयणीक अंतीम आदेवस पाठोवंक तशेंच तिच्या मोगाच्या भुरग्यांक आनी कुटुंबाच्यांक बुजावण दिवंक हांव हांगा आसा. मरण एक सत, मरण कोणाकच सुकाना. साजू आमच्या वांजेलांत अध्याय 1 अशें आसा, हांव आरंभ आनी अंत्य, आतां आसा तो आनी आसलो आनी ह्या फुडें येवंक आसा तो सर्व पदवेदार. ह्या उतरांनी बरवसल्ल्या प्रति एकल्याक संवसार जिवीत एक पॉयंट संपलें म्हणटना सर्गी पॉयंट सुरवातलें म्हणून आमी पातयेता. देखून मरण एक उतरून मात्र. आमची भयण लेतिशिया डिसोजा देवाच्या उतरा प्रकार जिवन आपणाच्या कुटुंबाक भुरग्यांक बरें देख दिवन देवबिरांतीन वागोवन आपली लांब जिणी जिवन आज देवाच्या घरांत विशव घेता. तिच्या मरणा वरवीं तिचीं भुरगीं आनी कुटुंबादारां भोव दुखीन भरल्यांत. आमच्या वाड्यांत भोव मोगान जिवन तिका तांच्या तितल्या रितीन सहकार दिवन वाड्यांत एक देखीवन सांदो जावन सेवा दिल्या. लेतिशिया डिसोजा 1940 इसवेंत मेयाच्या 6 तारखेर जल्मोन आपल्या 86 वर्सां प्रायेर काल देवादीन जाली. तिचो पती रोमन डिसोजा येदोळूच देवादीन जावन तिका रोनाल्ड डिसोजा, फ्रँकी डिसोजा, जेसिंता मेंडोन्सा, एमी मस्कारेनस म्हणलीं भुरगीं आसून तांकां बऱ्या फुडाराक पावयलां. तिच्या मरणा वरवीं तिचें कुटुंब दुखेस्त जालां. देव तिच्या कुटुंबाच्यांक बुजोवन दी म्हूण हांव मागून आमी वाड्या घरां तिच्या आत्म्या पासून मागतना देव तिका ससनाचो विशव दिवन दी आनी ताच्या गोपान घेवन दी म्हूण मागता. ससनाचो विशव दी तिका ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांगोवन दी आनी समाधानान तिचो आत्मो विशव घेवन दी. आमेन. उपकार बावडून 2 उतरां. देवादीन लेतिशिया डिसोजा हिच्या मरणाची रीत चलोवन व्हेल्ल्या आमच्या मोगाळ विगार बापांक तशेंच सहाय्यक विगार बापांक देव बरें करूं म्हणटा. पवित्र बलिदाना वेळा गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो सर कुटुंबादारांचो वाड्या घरांचो इश्टा मंत्रांचो हांव कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. 7व्या दिसाची मीस ऑगस्टाच्या 27 तारखेर ब्रेस्तरा सकाळीं 8 वरार दवरलां. तुमी सर्वांनी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन तिच्या आत्म्या पासत मागूंक दुखेस्त कुटुंबाच्यांनी विनंती केल्या.
देवाच्या मागे वोतालो तिच्या आदाराक येया सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळोंक येया आत्म्यातीच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदीन तो करा तुका आपयलोलो जेजू तुका स्वागत करू अब्राहमाच्या गोपा देवदूत तुका वरून पावो सस्नाचो विशेष सर्वेस्परा तिका लाभय आनी निरंत प्रकाश तिचेर फांकर देवाच्या मागे वोतालो तिच्या आदाराक येया सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळोंक येया अज्ञातीच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदीन तो करा. ओ दयाळ बापा, आमच्या भयणीचो गतीसियाचो आत्मो आमी तुज्या आदीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जिवंती जातली म्हूण थीर बरोवशान फाती येता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकरणीक सबार देण्यांनी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त ते भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वचता. सर्वेस्परा, आमचे प्रार्थना तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या साकरणीक सर्गींची दारां उगाड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसां ती भवार्थाच्या उतरांनी एकामेकांक बुजोवन दिश्टी कर. अशें क्रिस्त सवय पावोन तुज्या संगता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काळ जियो. क्रिस्त आमच्या सिम्या वरवीं. आमेन. देवदूत तुका आतां आमी कुलशेकर मिस्त्री घेतल्या कोणे कुडीचे दिश्ट घालूं ना. तांणी दोनी सायडीन येवन मदल्या न्हयचे आनी कोणाचे वेकलां खाली आसात तांणी दुसऱ्यांक आपण व्हरचें. देव बरें करूं. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन वच. भायर बस आसा कोणा कडेन वेकल ना तांणी बसारी वशेत. देव बरें करूं. साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुसलेम शहरांत व्हरून पावूं. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरून तुज्या साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुसलेम शहरांत व्हरून पावूं.
तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पैना तरी असता ईशिवाशे सूर्य तरी देवता मोचे स्वप्नातच म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी सुमिया जेजू क्रिस्ता 3 दीस पडोंत विश्व घेवन तुजेर विश्वास दवरतले जे फोंड तुवें पवित्र केलें अशें जरी कुडी नेके पंक्ती उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयतात हे आमचें प्रार्थन मानून घे ह्या फंडांत तुज्या साकरणी लेतिशाक शांत विशय मेळ्ळो तोंच आमचें पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश भोगोंक तिका फावय तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतले आपणा चडशें देवान आपयलो देखून मातयेची खेळ्ळी तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी विनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक सुमेचें आदीन करुया सुमी आपले शांतींत तिका वेंगू आनी निमाण दिसा तिका तिची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या भयणी पसोद आमच्या सुमे जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया ताणे म्हळें हांव पुनर्जीवनपणान जीव
म्हाका सतमंता तो मोर जाल्यारीची येतलो आनी म्हजे तेंची येता आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या फंडार तूं रोडलोय सोमया आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या बहिणीक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रडल्या सोराक तुवें सर्ग बसवलोय आमच्या बहिणीक तुज्या रसान घे. आमच्या बहिणीक पवित्र स्नानावरी नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान तिचेर मोरमरली. तुज्या भाग्यवंताच्या सम्यांत तिका एकठांय. आमच्या बहिणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसली तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमची बहीण लेतिसीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या बाबर्ताचे बसवणेन आनी ससनीक जिवीताच्या भरोशान आमकां धैर्य दी. आमची सगळी मागणी एकठांय करून केसून शिकल्या मागणी म्हणूया. आमचे बाप्पा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज नपय तुझी बुद्धी सदा तशीच संसाराचा आमचो दिसपडतो गास संपादी आणि आमचे सगळ्या सुद्धा तुझ्याची पापा बोगस सर्वेस्परा आमी तुझ्या लागीं प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साकरणीची खाकोट कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पळोवन तिका मौन असलें. खऱ्या भावार्थ्यान हांगा तिका भावार्थ्यां ती एकवटायली तेच परी तुज्या काकुळतीन सर्गीन देवदूतांच्या वरांक तिका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. देवा तूं भक्तिवंत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्ती निकेपिल्या हे तुजे साकरणीक लेतिशाक विंचलेल्या संगता सर्गींच्या सुखांत वांटो लपय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सस्न सोविशे सर्वेस पोरातिका लाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचे फांकय. सस्न सोविशे सर्वेस पोरातिका लाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचे फांकय. Amen.